आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता आणि थोडोसो उशीर झालो त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करता. आजच्या कॅबिनेटान म्हजे बरोबर आसात आमचे डेप्युटी सीएम मिस्टर चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर. आजच्या कॅबिनेटचे डिसिजन्स, पहिले डिसिजन एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल फॉर द ग्रँट इन एड फॉर द पेमेंट ऑफ द सॅलरीज ऑफ द टू द कोमुदिदाद एडमिनिस्ट्रेटर. तांचे जे सॅलरी आशिल्ली ताका प्रत्येक फावटी त्यांचा पेमेंटा खातीर इश्यू जातालो, ताका तेचे एक ग्रँड रिलीज ताका एट अ टायम केल्ली आसा. इट इज एन अप्रॉक्सिमेटली 1,11,46,762. ताज्या उपरांत आमच्या कडेन अर्बन हेल्थ सेंटर खोल्ली. हांगासर आस्था ह्या सोसायटीक आमी हॉस्टेल फेसिलिटीज फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन हाच्या खातीर तांकां लँड जी आसा ही त्या सोसायटीक दिल्या, विच इज 11,525 स्क्वेअर मिटर आणि विच इज अगेन फॉर द तितुल्ली फक्त 3,030 स्क्वेअर मिटर लँड ही आमी स्पेशल स्कुला खातीर दिल्या आस्था ह्या संस्थेक, आणि 4,680 फॉर द रोड वायडनिंग फॉर द म्हापसा म्युनिसिपालिटी. ताज्या उपरांत एडिशनल 25 नंबर ऑफ द किसान मित्र आमचे ऑलरेडी पयलीं 25 आशिल्ले ते किसान मित्र आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक तेंचे कॉन्ट्रॅक्च्युअल अपॉइंटमेंट घेवपाचें थारायलां. इट इज एन प्रपोजल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द गोवा टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट. तितूंतलो तो डमन एंड ड्यू काडपा खातीर अमेंडमेंट आशिल्ली, डमन एंड ड्यू काडपा खातीर. इट इज एन पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल फॉर द रेमिडिएशन वर्क एट द सॉन्सड ऑन नॉमिनेशन बेसीस. पयलीं काम केल्लें सॉन्सडा वयलें रेमिडिएशन अर्बन डेव्हलपमेंटच्या वतीन हे करता आसतना. एक गोकुलदास रामा फडते, इट इज एन सुप्रिटेंडंट इन द वेलफेअर कम एडमिनिस्ट्रेटिव्ह इन द सैनीक वेलफेअर. इलिजिबल कोणूच नाशिल्लो प्रमोशन करपा खातीर, त्या खातीर ताका एक्सटेंशन दिल्लें आसा सैनीक वेलफेअर बोर्डान. देर इज अमेंडमेंट टू द गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट 2016. ताका एक ल्हानसो अमेंडमेंट आशिल्लो. इट इज एन कंपनी एक्ट, कंपनीज एक्टान तो अमेंडमेंट केल्लो आसा. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल फॉर द कॅबिनेट फॉर द ह्युमन रिसोर्स रिक्रुटमेंटान इन हेल्थ सर्विसीसान आमी रिक्रुटमेंट केल्ली थ्रू द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. ओके. ताज्या उपरांत scheme for the providing ex gratia financial assistance to the family of the victim of the COVID-19. 2 lakhs rupees ex gratia आमी दिवपाचे थारायल्या. which is a scheme to provide ex gratia financial assistance to the family of the victim of the COVID-19. It is a 2 lakhs rupees. त्याची स्कीम नोटिफाय केल्ली आसा. इनकम लिमिट 8 लाखाची दवरलेली आसा. त्याचे फॅमिलीचे इनकम कमी जाल्ले न्ही ऑटोमॅटिकली ताका मेळटली. तेजे इनकम कितें आशिल्लें न्ही, आतां फॅमिलीचे इनकम कितें जाल्लें आहा पळय न्ही रे, ताका तो इनकम कितले नो 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 आतां आफ्टर डॅट ताज्या उपरांत ताज्या फॅमिलीचो इनकम कितें जाला तें म्हत्वाचें आसा. स्कीम नोटिफाय केली ती. हय हय हय. ओके. प्रोक्युरमेंट ऑफ द लँड विलिंगली ज्यांच्यानी एनओसी दिल्ली कुळ्या मडगांव डबल ट्रॅकिंगा खातीर, ताच्या खातीर ताका आज कॅबिनेट अप्रुवल दिल्लें आसा फॉर द लँड. ताच्या उपरांत इट इज एन एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल ऑफ द ट्रान्सफर ऑफ द गव्हर्मेंट लँड अंडर द सर्वे नंबर 59/0 इन द विलेज 2M पेडनेम विलेज फॉर द मोपा एअरपोर्टा खातीरचे एक्स उरलेली लँड जी आसा ही तांच्या कडल्यान परमिशन दिल्लें आसा. अमेंडमेंट फॉर द एक्ट रूल ऑफ द गोवा एग्रीकल्चर प्रोसिजर एंड लायवली स्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2007 अंडर रूल 2020. संजीवनी जी ट्रान्सफर केली आमी फॉर द एग्रीकल्चरा खातीर ताज्या खातीर अमेंडमेंट हाडिल्लो आसा. ताज्या उपरांत द गोवा लॉस अमेंडमेंट बिल 2021 विच इज एन वेगवेगळे जे टायटल हे जे आहा पळय न्ही डमन एंड ड्यू आशिल्ले ते काडून फक्त द गोवा एक्ट. हय हय सगळे केले एकदाच. इंडिव्हिज्युअल एक्ट करचो पडटलो, आमी एकदाच पास केल्ले आसा. आमी एक्स पोस्ट फक्त अप्रुवल फॉर आउटसोर्सिंग द टेस्टिंग ऑफ COVID-19 टू द थायरोकेअर लॅबोरेटरीज एट द बॉर्डर्स.
ताज्या उपरांत proposal for signing the agreement with the Tayo Nippon Sonso with the long term contract of the 5 years for the LMO tank at a Goa Medical College. जे आमी old Goa Medical College in बसयल्ली ताज्या बरोबर आमी 5 वर्सां खातीर एग्रीमेंट साइन केला पुराय तेंच्यांनी सप्लाय करपाचो आनी मेंटेनन्स करपाचो. रेस्ट ऑल वेगवेगळ्यां कडेन आसा. हो आमी ओल्ड टँक जी ओल्ड गोवा मेडिकल कॉलेजीन बसयल्ली पळय न्ही तेन्ना त्या खातीर ताका प्रपोजल दिल्लें आसा. It is in GMC super specialty block 20 ton ची, GMC old block 30 ton proposed South Goa district hospital 6 ton and 20 ton अशे दोन आसा. North Goa district hospital 6 KL proposed. हांचे वेगवेगळ्यांकडे आमचे एग्रीमेंट साइन केला. डिटेल्स वयतली तेजी. हांवें आतां नवीन सांगलो न्ही तुका. It is in appointment on contract basis post for the chairman of the Goa Public Service Commission with a co-terminus basis driver dillo asa. Second, आमी COVID-19 relief to the marginalized and unorganized sector who have lost their livelihoods due to the pandemic. ताज्या खातीर ही नवीन स्कीम आसा जे सगळे रिक्षाकार, पायलट, इवन दो NMR वर्कर्स जे पंचायतीनी NMR रजिस्टर्ड आसा बरें सगळे वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे ज्यांचो लायव्हलीहूड लॉस जाल्लो आसा तांच्या खातीर वन टायम तांकां रिलीफ दिवपा खातीर एक सिंपल फॉर्म आसतलो तो भरून दिवपाचो. तांकां 5,000 रुपीज सिंगल ही तांकां वतली. एप्रॉक्सिमेटली आमचो अंदाज आसा एक 25,000 ते 30,000 लोकांक ह्या स्किमीचो बेनिफीट मेळपाक शकता. कितले जाण फॉर्म भरून दिता तेजेर डिपेंड आसा. तितूर जे आमचे ट्रेडिशनल ऑक्युपंट लिस्ट आसा सोशल वेलफेरा कडेन ते सगळे जाण आयले. रिक्षाकार आयले, इवन दो पायलट आयले, सिंगल ड्रिवन टॅक्सी आयले आनी ताज्या व्यतिरिक्त आमी ऍड केल्या भितर NMR वर्कर्स जे जेंकां फाटले वर्सभर पंचायतींनी NMR म्हणून रजिस्टर्ड आशिल्ले बट तांकां काम मेळूना हे आयले. हे खंय तरी जे लिस्टेड आसा अशा पद्दतीचे वेळ पडल्यार तांच्या एसोसिएशना कडल्यान तांची लिस्ट घेतली वयतली आनी तांकां बेनिफिट्स दिलो वयतलो. जेंचे आमकां डॉक्युमेंट्स आनी ते अवेलेबल्स मेळटा तांकां दिले वयतले. जेंच्यो थोड्योश्यो तेय बी तांकां खंयच्यान आमकां तेंचे रिकॉर्ड्स खंयच्यान तरी अवेलेबल जाय संघटना आसा तांच्या कडल्यान घेतले वयतले. क्रिएशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप PPP डिविजन आशिल्लें ताका डिपार्टमेंट केल्लें आहा आमी. Ex post facto approval for the expenditure sanction of the procurement of various of during the Taute cyclone. हाज्या वेळार जो सगळो एक्सपेंडिचर जाल्लो ताका सगळें एक्सपेंडिचर सँक्शन दिल्लें नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा कलेक्टरान दोनूय कडेन. ताज्या व्यतिरिक्त एकूच मिनिट टोटल एक्सपेन्सीस दिता हांव हे दिता आसतना डिटेल दोनूय वेगवेगळे फिगर्स आसात हेजेर येतले सायटीचेर. अजून एक आमी टॉवर पॉलिसी जी आशिल्ली टॉवर पॉलिसीन जे आमचे रेंट आशिल्लें ते रुरल एरियेन जेंकां टॉवर्स बसोवपाचे आसा ते फॉर इनिशियली ज्या ह्या वर्सान कोण बसयतलो ताका फक्त 10% ऑफ द रेंट आसतलें इनिशियली फॉर द 5 years. कारण रिमोट विलेजींनी टॉवर बसोवपा खातीर कोण फुडें येना पूण आमी डिसिजन घेतला. एट प्रेझेंट गव्हर्मेंटान जे रेंट फिक्स केला ताचे ओन्ली 10% रेंट दिवपाचें तेणी आनी पयल्या 5 वर्सां खातीर आनी आफ्टर दॅट इट वील बी द 25% इन रिमोट विलेजीस डिसायड केल्ले आहा त्या विलेजींनी. इट इज अप्रॉक्सिमेटली 50,000 इन एंटायर म्हणजे प्रत्येक खंयसरूय गोंयांत घातला 50,000 एप्रॉक्सिमेटली कितें तरी आशिल्लें पर मंथ आशिल्लें ते पर मंथ आशिल्लें. हय त्या खातीर ते रुरल एरियांनी ज्यो रुरल एरिया आयडेंटिफायड आसात पंचायतींनी टॉवर घालपा खातीर फुडें येवचे म्हणून ते 5,000 केल्ले आसा विच इज नॉट एफोर्डेबल कारण ताका थंयसर कनेक्शन्स ती बिजनेस थंय मेळना आनी कनेक्टिविटीचो अजुनूय प्रॉब्लेम जायत आसा. आतां पर्यंत 144 लोकांनी कनेक्शना खातीर एप्लाय केल्ले आसा म्हणजे टॉवरा खातीर एप्लाय केल्ले आसा जाका डायरेक्टली पयलीं PWDच्या वतीन फक्त NOC म्हणून दिली वताली ते आतां डायरेक्ट PWDच्या वतीन ताका परमिशन्स दिले वयतले डायरेक्ट परमिशन इन गव्हर्मेंट लँड. आता प्रायव्हेट लँड कोणा कडेन आहा तांच्यांनी ते नेगोशिएट्स करचे पडटले. रुरल एरिया आयडेंटिफायड आसात PWD कडेन त्या रुरल एरियांनी आमी फक्त 144 आतां पर्यंत एप्लाय केला. आमचे म्हणणें आसा आमी तांकां रुरल एरियांनी घालपाकूय अजून इन्सिस्ट करीत आसा.
all are listed companies. 144 गव्हर्मेंट लँडलान. ताज्या पयलीं आनी एकच विशय सोंपयता हांव. गोंयान खूब खोस भोगता हेल्थ डिपार्टमेंट. आमचे नर्सिंग पॅरामेडिकल डॉक्टर्स हांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी जवळपास 10,06,834 वॅक्सिनेशन पुराय केल्ले आसा. त्याच्या तितूर आमी म्हटलेले की 30 जुलै पर्यंत आमी 100% फर्स्ट डोस ऑफ वॅक्सिनेशन पुराय करतले. फर्स्ट डोस ऑफ वॅक्सिनेशन घेवपी 8,66,730 हे फर्स्ट डोस ऑफ वॅक्सिनेशन गोंयान घेवपी लोक आसा, विच इज एप्रॉक्सिमेटली 76% ऑफ द पॉप्युलेशन ज्यांच्यानी फर्स्ट डोस ऑफ वॅक्सिनेशन घेतले. उरलेल्या 15 दिसांनी आमचो टार्गेट आसा उरलेले 24% ऑफ द वॅक्सिनेशन. हाज्या व्यतिरिक्त थोड्या जाणांनी कदाचित भायरूय बी वॅक्सिनेशन घेतला आसूं शकता. जो कोण जॉबाक भायर आसलो आनी कितें आसलो थंयसरूय तेंच्यांनी वॅक्सिनेशन घेतला आसूं शकता. म्हणून हाजी पर्सेंटेज हाज्या पेक्षा थोडीशी चड आसतली. बट आमी टार्गेट दवरला की 100% फर्स्ट डोस ऑफ द वॅक्सिनेशन 30th कंप्लीट करपाची. आमची वॅक्सिनेशनची टीम खंयच्या तालुक्यान उरल्या खंयच्या पंचायतींनी उरल्या ते आयडेंटिफाय करीत आसा आनी त्या लोकांक कडून फर्स्ट डोस ऑफ दिवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. आमी टिका उत्सव 1.2 हो आमचो सुरू जालो. तेकाय खूब बरो रिस्पॉन्स मेळत आसा. ज्यांचे 84 डेज कंप्लीट जाल्या तांच्यांनी सेकंड डोस घेवपाकूय सुरवात करचो. फर्स्ट डोस जे कोण उरल्या तेंच्यांनी फर्स्ट डोस घेवचो, जेणे करून वॅक्सिनेशन 100% वॅक्सिनेशन आमकां जाता तितके बेगीन पुराय करपाक जाय. दोनूय डोस जावपाक जेन्ना टिका उत्सव 3 हो 3.2 कंप्लीट जेन्ना जातलो तेन्ना दोनूय डोस कंप्लीट जातलो. माझ्या अंदाजान इट विल टेक अनदर 2 months म्हणजे ऑगस्ट सप्टेंबर हे लास्ट 30th ऑक्टोबर पर्यंत माझ्या अंदाजान 3.2 टिका उत्सव कंप्लीट जातलो. 30th ऑक्टोबर पर्यंत जाव येता. हेवटेन तेवटेन थोडे जाण उरतले. आतापर्यंत आम्ही सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करीत आसा की तेंच्यांनी बेगिनात कंपल्सरी घेवचे. घेवंक ना तांकां अजून कंपल्सरी म्हणजे आमी विचार करीत आसा. हय, म्हाका फक्त डेट पळोवची पडटली. टिका उत्सव 3 केन्ना जाला पळय न्ही थंयच्यान 84 डेज म्हटलं हांवें. ते टिका उत्सव 3 लास्ट मंथ जाला. थंयच्यान जर 84 डेज जाल्ले जाल्यार आय थिंक इट इज कमिंग इन द ऑक्टोबर. हय, तांकां फक्त उरतले. तांकां 3 महिने लागता म्हणून उरता म्हणून म्हटलं हांवें. बट टिका उत्सव तिसरो सुरू जाला थंयच्यान 84 डेज धरीत जाल्यार आमच्यान म्हणून येता हार्डली थोडे लोक उरतले. हांवें 100% ऑफ द वॅक्सिनेशन फॉर द फर्स्ट डोस म्हणटलो. अजूनय बी स्टेट कर्फ्यू चालू आहा, ताजेर एकदा विचार करूं येता. इट डिपेंड्स. चल बिग माझ्या कडेन आत्ता कितले टॉवर जाय हाजो नंबर ना. बट तो स्टडी ऑलरेडी केला आनी दे हॅव सबमिटेड अ रिपोर्ट टू द PWD. त्यांच्या बरोबर नेगोशिएशन्स उल ऑफ सगळ्यांकडे सुरू आसा. लोकांनी खुबश्या जाग्याचेर टॉवर घालपा खातीर आडयल्या. हाज्याय पयलीं जेन्ना गांवांनी गेल्ले पळय न्ही रे ते लोक आडयल्या. आमी बातमी हाडटा आसतना फक्त थंय टॉवर ना म्हणून हाडटा. जेणी टॉवर आडयल्या पळय न्ही रे तेंची बातमी आमी हाडिना. त्या ती बातमी आमी हाडूंक जाय. म्हणजे लोक टॉवराक विरोध करता हेय बी लोकांक कळपाची गरज आसा. आमी म्हणटा की शाळेन कनेक्टिविटी जायी, गांवांत कनेक्टिविटी जायी. त्या गांवांतले लोक जेन्ना आडोंक येयल्ले पळय न्ही ती व्हडली बातमी येवपाक जाय. म्हणजे त्या लोकांक कळटा सरकारान थंयसर टॉवर घालपाचो प्रयत्न केल्लो. कंपनी थंयसर टॉवर घालपाक गेल्ली. आतां पर्यंत म्हाका दिसता जवळपास 70 ते 80 तरी कंप्लेनी म्हाजे कडेन आसा जे टॉवर घालपाक गेल्ले म्हणजे तांकां आडयल्या, थंयसर घालपाक दिवंक ना. ह्योय बी आसा. टावरेड एरियान घातलेलें कितें जालें. आमी सगळे एरिया सांगला ब्लॅक स्पॉट्स जे आसा पळय न्ही थंय सगळे तांकां ऑलरेडी सर्वे करून तांकां त्या जाग्याचेर आमी सजेस्ट करीत आसा.
तांकां कनेक्शनाचे ताज्याच खातीर आमी 10% रेंटाचेर तांकां हाडलेले आसा. म्हणजे कनेक्शनां फाल्यां सकाळी कमी मेळ्ळी सुद्दां जाल्यार तांकां एफोर्डेबल जातले म्हणून तर आमी 10% दिला. गव्हर्मेंटान तांकां सबसिडायज केल्या रुरल एरियेन वचूंक जाय म्हणून. सो तरी नासतले किंवा काणकोणान आसतले तेंच्यांनी टॉवर घालचे जेणे करून तांकां फक्त 10% ऑफ द रेंट फारीक करचे पडटले. पॉवर डिपार्टमेंटा कडल्यानूय बी आमी तांकां फेसिलिटेट करीत आसा. तांकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला. थँक्यू. तुका सेपरेट दिता. सेपरेट दिता तुका. सेपरेट दिता.